गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. वास्को न्यू वाड्यावयल्या वाणी खानापूरकर मृत्यू प्रकरण. चिखली उपजिल्लो हॉस्पिटल दोतोर नर्सींचो उणाव. मंत्री माविनाचे भलायकी मंत्री विश्वजिताचेर फार. होम स्टे धोरणाक गोंय मंत्रिमंडळाची मान्यताय. दिल्ली गोवा सदनातले नोकर भरती खातीर आतां कोंकणीचे ज्ञान बंधनकारक. मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय. वास्को जुवारीनगर रेंट अ बायक आनी इनोवा कारी मदीं भिरांकूळ अपघात. बायक चलोवपी बायलेक जाग्यारूच आयलें मरण. फुडलो तपास सुरू. नीज गोंयकारांची घरां साल्वार करपा खातीरूच कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती विशीं विधान. मुख्यमंत्र्याची स्पश्टोक्ती. झोपडपट्ट्यो साल्वार करपा खातीर दुरुस्ती न्ही, मुख्यमंत्र्याचो दावो. स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजेत पुराय जातले स्मार्ट रस्त्याचे काम. इफी खातीरचे व्हेन्यूंची कामां करतले बेगोबेग पुराय. संजीत रॉड्रिगीजान दिली म्हायती. ओनू इफीत सिनेमेला संकल्पना. सिनेमेलात मेळटलो गोंयच्या पारंपरीक जेवणाचेर आस्वाद. गोंय मनरिजवण संस्थेची सीईओ अंकिता शर्माची म्हायती. पंतप्रधान मोदींचे हस्तुकी विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो शुभारंभ. गोंयांतूय मुख्यमंत्र्यान दाखयलो मोहिमेक बावटो. आनी विराट कोहली आनी मोडलो सचिन तेंडुलकराचो 49%. भारत आनी न्यूझीलंड आड विराटान घडयलो इतिहास. आता पळोवयात खबरो विस्तारांत. चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांचो तशेंच हेर स्टाफाचो उणाव आसा. ही गजाल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक हांवें सांगून थकलो अशें म्हणीत मंत्री माविनान हात जोडले. व्हडली हॉस्पिटलां बांदली म्हणून जायना, ल्हान हॉस्पिटलांनी सुविधा आसप गरजेचें म्हणून माविन उलयलो. चिखली उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांच्या घाळपणाक लागून डेंग्यू जाल्ले 6 वर्साचे वाणी खानापूरकर हाका मरण आयलें असो आरोप ताच्या घरच्यांनी केल्लो. हे प्रकरणाची चवकशी करतलो अशें माविनान सांगलें. डेंग्यूची लागण जाल्ल्या न्यू वाड्यावयल्या वाणी खानापूरकर हे 6 वर्सां पिरायेचे चलयेक मंगळारा मरण आयिल्ले. चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोरांच्या घाळपणाक लागून वाणीक मरण आयिल्ल्याचो आरोप ताच्या घरच्यांनी केल्लो. तशेंच मंगळारा थळाव्यांनी दोतोरांक घेरावूय घाल्लो. मजगतीं ह्या घडणुकेचेर काँग्रेसीन चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोरा आड वास्को पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आतां भाजप सरकारांतलो मंत्री आनी थळावो आमदार मॉविन गुदिनोन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर फार पेटयल्यात. आतां तरी मंत्री राणेन चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या कारभाराचेर लक्ष घालचें म्हूण मंत्री माविनाची हात जोडून विनवणी. सर, काल एक इन्सिडंट रिपोर्ट जालो. एक चिखली सब हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत थंय एक चली डेंगू हे जालें म्हणून ट्रिटमेंटाक गेले, पूण मागीर ताका जीएमसीन रेफर केलें, पूण मागीर ते डेथ जालो ताचो. बट ताच्या घरच्यांनी आरोप केला की डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणाक लागून हें सगळें जालां म्हणून, आनी तांच्यांनी तो घेराव बीन घातलेलो दोतोराक तेंच्या घरच्यांनी. सो हेजेर तुमी लोकल एज अ रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कशें पळयता चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? नंबर 1 हांव एन्क्वायर करतलो एक्झॅक्टली कितें जालां तें आनी वेदर देर वॉज लॅप्स ऑन पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑर द डॉक्टर. हें हांव एन्क्वायरी करून स्वताचो वचोन चवकशी करतलो. नंबर 1. नंबर 2, डेंगू थिंगा जावपा खातीर वा ते म्हणटा डॉक्टर लेट पावले खातीर पावलो म्हूण ऑर एटेंड जावना थिंगा इतली गर्दी पडटा. हांव आमचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करीत आहा, म्हयने जाले ताका बुरयन सुद्दां दिलें आनी हांवें कितलेच खेपे सांगलां प्लीज इन्क्रीज द डॉक्टर्स, इन्क्रीज द नर्सीस, इन्क्रीज द स्टाफ. दॅट इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. स्टाफ कंटिन्यूज टू बी ऑफ द कॉटेज हॉस्पिटल वॉट वॉज देर. कितें इन्क्रीज केला? CSR खाल्यार हांवें कितलेशे इक्विपमेंट दिला अंडर CSR ड्युरींग कोवीड पिरियड.
स्वताचे हांवें बोर्डसांतले सॅलरी दिल्ली सोज एंड स्टाफा for more than 1.5 years. That's how that hospital ran during COVID. In fact, people said it was the best arrangement made during COVID. आता सरकार हांवूय सरकारान आसा तो म्हजे कलीग आसा इट्स अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी हांवें इतलें सुद्दां मान्य हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागलें तूं म्हाजे बाजू स्वता यो आनी स्वताचे तूं अनुभव घे आनी पळय म्हूण हांव आजुनूय तेजे लोक आतां पब्लिकली म्हाका मागचें पडलें चिका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुवें ताबडतोब आमकां स्टाफ दिवपा जाय ते दोतोर दिवपा जाय ऑपरेशन थिएटर सुद्दां चालू जाला थिंगाय शॉर्टेज स्टाफ आनी बाकीचे स्पेशलिटीज जे हाडपा शकता ते हाडपा जाय आतां हांव ताका पब्लिकली मागता कित्याक हांव प्रायवेटली मागोन करता एक एकदां आमचें तशें जाता हांव म्हणना तो करपा सोदना पूण आतां पब्लिकली लोकां वतीन तेजे कडेन मागता जाता तितले बेगीन म्हाका स्टाफ दिवचो हें प्रॉब्लेम दूर करचें ना असली दुरुस्ती केल्यार आनीकूय असली घटना जातली आनी हांव एन्क्वायर करता कित्याक डॉक्टराची दुसरी एक म्हणणें आसा की म्हजे पेशंट मातशें लेट येयलो ताका जोर येयले उपरांत 2-3 दीस घरा उरलो हांव एक रिक्वेस्ट करता पब्लिकाक जोर आयलो काय इमिडिएटली एक दिसा मायज घरा कडेन दवरनाका इमिडिएटली हॉस्पिटलांत धाडपा जाय 2-3 दीस घरा दवरून मागीर स्पेशली डेंगू रोखडे ते प्लेटलेट कावंट आनी कितें देंवता सो दॅट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लेम बट I will personally inquire. I am not blaming them. I am very sorry that somebody lost his child. It is a very sad thing to lose a child. एक भुरगें म्हणजे ना जावप म्हणल्यार कितलो कश्ट फॅमिली पडटा तें हांव जाणा हांव तांकां स्वता विजीट करूनय हांव कितें मदत जाय जाल्यार हांव करतलो देर इज नो स्टाफ ओन्ली हाल्ली आतां जे हांव पर्सनली पे करतालो तांकां मागीर ब्रेक दिलो कोवीड जालें म्हूण I could not afford to pay 1.5 lakhs for I paid almost for a year. I can't, after that they were discontinued but with the intervention of Honorable Chief Minister ते 5 स्टाफ मागीर आमी घातले थ्रू ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना तर्फे पूण आतां नर्सीसाची गरज आहा डॉक्टरांची गरज आसा आनी बाकीचे टेक्निशियनाची गरज आसा ते पळोवपा जाय न्हू वे यू कॅनॉट से यू आर डुईंग दीस बिग थिंग्स वेन स्मॉल हॉस्पिटल्स डोंट गेट वॉट दे वॉन्ट आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणल्यार इट हॅज टू हॅव ऑल द फॅसिलिटीज आतां म्हाका पब्लिकली रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन प्लीज म्हाजे प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हूण ताबडतोब तुमकां लोक येवन हें करता दिसता सर म्हाका हें सतायता हांव कितले मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगलें की प्लीज हें प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हूण मागीर हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगलें हीज पोर्टफोलियो न्हू नाव आय हॅव टू आस्क पब्लिकली मजगती चिखली उपजिल्लो हॉस्पिटलात नोकर भरती खातीर प्रशासकीय पावण्यार प्रक्रिया जाल्या म्हूण सुत्रांची माहिती नव्या पदांच्या निर्मिती खातीर भलायकी कडल्यान अंडर सेक्रेटरीक पत्रूय गेला ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही काय दुरुस्ती करून मंत्रिमंडळान बुधवारा होम स्टे धोरणाक मान्यताय दिल्या जीएमसीत कार्डिओलॉजी विभागात असिस्टंट प्रोफेसराचे 3 पदांक मान्यताय दिल्या गोंय सदनात नोकरे खातीर आतां कोंकणीचें ज्ञान आवश्यक केलां पयलीं कोंकणीचें ज्ञान सक्तीचें आशिल्लें ती तरतूद काडिल्ली ती आतां परतून लागू केल्या बुधवारचे मंत्रिमंडळ बैठकी उपरांत मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिल्या ex post facto approval, administrative approval and expenditure sanction for the payment bill towards the photography of the drone service जुवारी ब्रिजाचे जे आम्ही केल्लो ताच्या संदर्भातली फोटोग्राफी आसा इट इज हार्डली अमाउंट 65,000 rupees. Okay. Ex post facto approval for the expenditure sanction in the collector, woman and child in the COVID. The last bill उरलेले त्याच सँक्शन केले. Okay. ताज्या उपरांत filling of the 3 posts of the assistant professor in the cardiology department of the Goa Medical College. हांगा आमकां हे स्टार्ट केल्लें आसा. Approval for the repeal of the Public Debt Act 1944 amendment to the government section 2006. ताज्या उपरांत approval towards the summer camp 2023 conducted during the Infotech Corporation Goa Limited. ताज्या उपरांत रिलॅक्सेशन इन द रिक्रुटमेंट रुल्स फॉर द फिलिंग ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ द सी कॅटेगरी गोवा सदनचे पयलीं तांकां कोंकणी रिलॅक्स केल्लें भरपा खातीर पोस्ट ते रिलॅक्स न करता परत एकदां कोंकणी कंपल्सरी केल्ली आहा त्याय पोस्टांक भरपाक म्हणजे गोंयकार कोण इंट्रस्टेड आहा पळय न्ही तो थंय वचूं शकतलो पयलीं जे मदीं रिलॅक्स केल्लें बट तें काडून उडयलें आनी कोंकणी कंपल्सरी केल्ली ते बायलां करतली गोवा सदनात जे पोस्ट आसा ते तितले आसून
पयलीं केन्ना तरी मदीं केल्ले रिलॅक्स केल्लो ते कोंकणी रिलॅक्स काडून उडयल्ली ते न करता कोंकणी दवरल्या म्हणजे इवन दो कोणाक जाका काम करपाची इच्छा तेणी थंयसरूय वचून करूं येता गोवा सदन दिल्ली. वास्को जुवारीनगर वाठारांत इनोवा कार आनी रेंट अ बायक मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत रेंट अ बायक चलोवपी पर्यटक बायल इनोवा कारीच्या टायरा पोंदा आयिल्ल्यान तिका जाग्यारूच मरण आयलें. पुलीस घडणूक थळार दाखल जाले. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत हालीं तेंपार अपघाताच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. भिरांकूळ अपघात जावपाचे प्रकार काय आतां थांबोन थांबना. असोच एक भिरांकूळ अपघात इनोवा कार आनी रेंट अ बायक मदीं बुधवारा जुवारीनगर वाठारांत जालो. वेगान येवपी रेंट अ बायकान पयलीं रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या वेगानर कारीक धपको दिलो. उपरांत दुसरे वाटेन येवपी इनोवा कारीच्या टायरा पोंदा चिड्डून रेंट अ बायक चलोवपी बायलेक आगताक मरण आयलें. जाल्यार तिच्या फाटल्यान बशिल्लो तिचो घोव जखमी जाला. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. वेर्ना पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. स्ट्रेट रोड ती गाडी ब्रेकडावन जाल्ली आसा ताजो टायर काडिल्लो आसा. मे बी ताणें फाटल्यान थंय लागून ती लेडीज उसळून पडले आसतली. देन मायट हॅव कम बिनीथ द इनोवा कार. अनफॉर्च्युनेट म्हाका दिसता तो स्पिडीन आसा ताका कळून आसतली गाडी रावल्या ती लागल्यान ती बायल फाटल्यान पडिल्ल्या कारणान उसळून पडले आसतली. अनफॉर्च्युनेट लोकां कडेन आमची इतली मागणी आसता की मातशें स्लो चलोवपाक जाय की इन एनी इवेंच्युलिटीज यू कॅन कंट्रोल द व्हेकल. हेजेर मोकून ती बायल उडली आणि सकल पडली म्हाज्या गाडये पोंदा. हे गाडयेर मारले पळय न्हू रे हेजेर मारली तेणें बायक मारली आनी ती सामकी उडोवन म्हाज्या गाडये पोंदा पडली. ओके स्पिडीन आसलेली ती. होय स्पिडीन आसले ते हांवूय 60चेर आसलो कित्याक हायवे न्ही. आयज एक हांगा जो हायवे आसा हांगा बीट स्पिलांनी कडेन तो एक फॅटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. तितून एक कपल जे सावथांतल्यान खंय तरी एअरपोर्टा कडेन वयताले तेन्ना तेंची एक हांगा पार्क केल्ली वॅगनार जी खंय टायर पंक्चर जाल्लेली तिचो ती हांगा पार्क केलेली. तेका तेचें लगेज आपटोवन ती बायल एक इनोवा गाडी जी फुडें वयताली तेच्या पोंदा येयलेली आसा आनी ती तिचो ऑन द स्पॉट डेथ जाल्लेली आसा. आनी तो तिचो घोव आसलेलो तेका खंय तरी मायनर इंजरी जाला आनी तेका हांगा कॉटेज हॉस्पिटलांत तेका शिफ्ट केला. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम. नीज गोंयकारांची घरां साल्वार करपा खातीरूच कोमुनिदाद कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो विचार आसा. झोपडपट्ट्यो कायदेशीर करपाक सरकार ही दुरुस्ती हाडिना असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयांत काणकोण, साळगांव, पेडणे आनी हेर मेळून सुमार 5 म्हालांनी शेकड्यांनी नीज गोंयकारांची घरां कोमुनिदादीत आसात. कोमुनिदादींतली 70 ते 80% घरां ही नीज गोंयकारांची आसात. नीज गोंयकारांचे हित मतींत दवरूनच सरकार कोमुनिदाद कायद्यांत दुरुस्ती करपाक सोदता. झोपडपट्ट्यां खातीर न्ही म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आतां पर्यंत कोमुनिदादीचेर काणकोणा, सालिगांव, पेडण्यान अशे 5 कडेन तांच्या घरांचेर हें डेमोलिशन येयल्लें आसा. म्हाजें हितूर स्पश्ट म्हणणें आसा आमी तांकां विश्वासान घेवन करतले. आमी खंयसरूच तांकां विश्वासान घेयना तर करूंक ना म्हटलां. कोमुनिदादवाल्यांकूच विश्वासान घेवपाक जाय. एक कोमुनिदाद लेटर दिता घर बांद ते बाबडे बिचारे गोंयकार आहा भितर. भायल्या जे सगळ्यांचो आहा पळय न्ही 70 to 80% गोंयकार जेंच्यांनी घरां म्हणजे जवळपास 70 आनी 80 घरां बांदलेलीं आहा. हांव आतां म्हणना 70 आनी 80 घरां बांदलेलीं आहा. काडून जर काणकोणा 500 लोकांचेर डेमोलिशन आहा 500. सालिगांवान आत्तां 150 ते 200 लोकांचेर जाय जाल्यार व्हेरीफाय करा. हें म्हाज्या म्हायतीक घातलेलें. ताज्या शिवाय म्हायतीक नासलेले अशी 4-5 घरां खूब कडेन आहात. म्हणजे तुम्ही नीज गोंयकारांच्या दृश्टीन हो स्टेटमेंट 100% नीज गोंयकार 70 हांवें तुका सांगलां 70 ते 80% लोक गोंयकार आहात जे घरां बांदून. तूं काणकोण वचून मुद्दामून काडून पळय तूं काणकोणचो ताका खबर आहा 500 घरां आहा ज्या गोंयकारांनी कोमुनिदादीची घरां बांदलेलीं आहा ते आसा. म्हाका खंयसर स्लम हांगासर रेग्युलरायज करपाचें ना. पयलीं जेंच्यांनी केल्या पळय न्ही रे हेच लोक आसात करपाक. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटी अंतर्गत राजधानी पणजेत 8 किलोमीटर स्मार्ट रस्त्यांचे काम जातलें. तशेंच जे इफी खातीरचे वेन्यू आसात थंयची कामां बेगीनूच पुराय जातलीं अशी म्हायती संजीत रॉड्रिग्स हांणी दिल्या. सम्राट थिएटरा कडल्या रस्त्याचें काम ह्या 8 दिसां भितर करतले. इफीचे वेन्यू सोडून हेर रस्त्यांची कामां सुरूच उरतलीं अशें संजीत रॉड्रिगिजान ह्या वेळार सांगलें. सर आयज तुमी पळोवणी करता इन्स्पेक्शन करता सो कशें सर केन्ना पर्यंत हे स्मार्ट सिटीचे आतां परत सेकंड फेजीन स्टार्ट जाला दिसता काम न्ही सर. सो केन्ना पर्यंत जावपाक शकता किंवा कितें डेडलायन बीन दिल्या अशी तुमी. ना रोड वायज काम चालू आहा. आमचे ते 8 किलोमीटर रोड जावपाचे आहा. काम सुरू जाल्लें आहा आनी काम चालूच आहा. ह्या स्ट्रेचार फिल्म फेस्टिवलाचो हो एक वेन्यू जावन आसा.
हो रोड आम्ही फिल्म फेस्टिवला पयलीं करून मेकळे जातले. सो वो विशाल मेगा मार्टा कडेन ना वो रोड सम्राट थिएटर. सम्राट थिएटर. It is one of the venues for film festival. We are putting our efforts here to complete this stretch before IFF. सो इफ्फीक सर अशें आनी काम आसतली चालू काय स्टॉप थोडे दीस दवरतले इफ्फी खातीर बी? इफीचे जे वेन्यू आहा ते आमी कंप्लीट करून दितले आनी इफीच्या वेन्यूआचेर हें आनी काम जावचें ना. बट इन अदर एरियाज नॉन कनेक्टेड विथ इफीचे एरियाज आहा, इंटिरियर एरियाज आहा, दुसरे रोड आसात, थंय काम बंद करचें. थंय चालू उरतले. सो टोटल म्हणजे कितले दीस अशे लागतले पुराय जावपा हे अशे रोड ते कॉन्क्रिटाचे अशें करपाक? पळय स्ट्रेच बाय स्ट्रेच घेता न्ही. हो आमकां रोड काय क्लियर मेळना. लोकूय येता, पार्किंगूय जाता. धाकटे धाकटे स्ट्रेच मेकळे करून बॅरिकेड करून हे आमी केला. आतां हो स्ट्रेच आमी एक 20 दिसांनी केला फूल स्वेज घालून, इलेक्ट्रीक केबल घालून, ड्रेन नवी करून. सो टायम लागता आनी फूल रोड करपाक. हे एक 20 दिसांनी एक स्ट्रेच जाता. आदिवासींचे दैवत बिरसा मुंडा हांचे जयंतीच्या मुहूर्तार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडात विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो शुभारंभ केलो. गोंयांतूय ह्या मोहिमेक मुख्यमंत्र्यान बावटो दाखयलो. हे मोहिमे खाला प्रत्येक पंचायतीत वचून लोकांक सरकारी येवजण्यांची म्हायती आनी लाव मेळोवन दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें बिरसा मुंडा हाचे जयंती निमतान विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो शुभारंभ केलो. गोंयांतूय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परवरे हे यात्रेक बावटो दाखयलो. पुराय देशांत 15 नोव्हेंबर ते 26 जानेवारी मेरेन ही मोहीम चलतली. पयले पावंड्यार 200 जिल्ल्यांनी ही यात्रा जातली. तातूंत गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांचो आस्पाव आसा. बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देशाक संबोधीत केलें. आनी देशाक संबोधीत करता आसतना तुमी सगळ्यांनी तेंची प्रेस तेंचो कार्यक्रम सगळ्यांनी पळयला. तरी सुद्दां खास करून तेंच्यांनी दोन जो PM आदिवासी न्याय महाअभियान तांच्यांनी आयच्यान सुरवात केलें. PM जनमन महाअभियान जे सुरवात केलें तातूंतल्यान पुराय देशभर आशिल्ले मागासवर्गीय स्पेशली ट्रायबल भाव भयण हांकां न्याय मेळपा खातीर ह्या महाअभियानाच्या माध्यमांतल्यान ह्या मोहिमेंतल्यान तांकां न्याय मेळटलो. दुसरो कार्यक्रम खास करून तेंच्यांनी विकसीत भारत संकल्प प्लेज शपथ जी आसा ती सगळ्या देशवासियांक दिली. त्या निमित्तान ह्यो देश विकसीत करपा खातीर प्रत्येक देशवासियांनी वावुरचें हे तेंच्यांनी एक संकल्पना सगळ्या देशवासियां कडेन मागली. आनी खास करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते आज विकसीत भारत यात्रा ही 200 डिस्ट्रिक्टांनी सुरवात जाली. विकसीत भारत यात्रा ही विकसीत भारत यात्रा आज आमी हांगासल्यांनी हांव आनी आमचे पंचायत मिनिस्टर आमच्या सावथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्टांत लॉन्च करता पयल्या फेजीत. जी यात्रा आज 15 नोव्हेंबर ह्या दिसा सुरवात जाता ती 26 जानेवारी पर्यंत पुराय देशांतल्या सगळ्या डिस्ट्रिक्टांनी ही यात्रा भोंवतली. प्रत्येक दिसा ही वॅन जी आसा ही एक उद्देश आसा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यो सगळ्यो येवजण्यो ज्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय म्हणून पयलीं आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत ताज्या उपरांत नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टांत ही यात्रा वयतली. प्रत्येक पंचायती कडेन 3 वरां ही यात्रा रावतली. म्हजें म्हणणें आसा की प्रत्येक पंच सरपंच आनी लोक हेंच्यांनी त्या यात्रेचें स्वागत करचें. तांच्यांनी त्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो योजना केंद्र सरकाराच्यो समजून घेवच्यो. गांवांतल्या लोकांक आमी वेल इन एडवान्स तेजो टायम टेबल सगळ्यांक कळयतले, सगळ्या लोकांक आफोवचे आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता सगळ्यो योजना कशा पद्दतीन लोकां कडेन पावतल्यो हें सगळ्यांनी पळोवचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बुधवारा ICC वन डे वर्ल्ड कपात विराट कोहली हांणी सचिन तेंडुलकराचो 49 शेकड्याचो विक्रम मोडलो. भारत आनी न्यूझीलंड आड विराट कोहली हांणी इतिहास घडयलो. विराटान 106 धांवड्यांनी शतक पुराय केलें आनी आपल्या मायणीर निरंकाल वाठारांत बिबट्या वागाचो वावर वाडला. थळाव्या लोकांच्या मनात भय निर्माण जाला देखून रातच्या वेळार सुण्याचो जीव वाटोवपाक घरांत बसयता अशें थळाव्यांनी सांगलें. कांय दीस पयलीं धारबांदोडा वाठारांत ब्लॅक पॅन्थरान धमाकळ घातिल्लो. आनी आतां निरांकाळ मायनीर वाठारांत बिबट्या वाघाचो वावर वाडला. प्रल्हाद सतरकार हांच्या सुण्याचेर रातच्या वेळार बिबट्या वाघान हल्लो केलो. प्रल्हादाक आवाजान जाग आयली.
ताणे बेगोबेग लाईट पेटयली. उजवाडाच्या भयान पेट्याक सोडून बिबट्यान पळ काढली. या घडणुकेंतल्यान थळाव्यांच्या मनात भय निर्माण जाला. देखून रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. हय सर, गेल्ले 15 दीस पयलीं येयल्ले 2-3 दीस येवन तो कुत्र्या धरलो आमच्या 2-3 फावटी. आनी तेंच्यांनी मागीर कितें केलां, बंदोबस्त बी करपा खातीर कितें केलां? ते पिंजरो लावपा म्हणल्यार तेंचे ते खूब हांवें तशी कंप्लेन दिवना. फोंड्या ते कंप्लेन दिवपा पडटाली, ते हांव ते दिवना, कारण ते पिंजरो कुत्रो बित्रो तो म्हाका पळोवपा पडटा. आमी मायणी निरंकाल हांगा आसा, ज्या जाग्यार फाटले कांय दिसा बिबटो येवन हांगासरली कुत्री व्हरता आनी तांकां लोकांक सतायता. जे भायर तेंगे कुत्री आसा जाल्यार तेंचे झडप घालता आनी तांकां घेवन वयता. ताका लागून आज तेणी आमी हांगा प्रल्हाद हांगा आयिल्ले. प्रल्हादा घरा कडेन जो कुत्रो आसलो, तेगेलो कुत्रो आशिल्लो, त्या कुत्र्याचेर वागान झडप घालता, तेंची लटाफट बी जाली. जेन्ना प्रल्हाद उठलो तेन्ना जाग गेले लाट पेटयली तेन्ना तो वाग जो बिबटो आसलो तो पळोवन गेलो आनी कुत्र्याच्या कानाक तेणी घास मारलेलो आसा, असो गेल्ले आसा, जखम केल्ली आसा. आनी आतां ह्या वाठाराचे लोक सगळे कुत्र्याक आपल्या कुत्र्यांक सगळे घरान भितर घालून दवरिता. त्याचो हे खातीर संदर्भान वन खातें जी आसा तेणी हेजेर उपाययोजना करून तेजो बंदोबस्त करचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मायणा निरंगालच्यान एकनाथ खेडेकर. नरकासुराच्या राती वास्को मारामारी आणि पुलिसांक मारपेट जाल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला. हो व्हायरल व्हिडिओ गँग वॉराचो न्हय जाल्यार कोपा वयल्यान ही झगडी जाल्या अशी माहिती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिल्या. पळयात. शेनवारा नरकासुराचे राती वास्को पुलिसांक मारपेट जाल्ल्याचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नरकासुराचे राती वास्कोच्या FL गोम्स रस्त्यावेल्यान मारुती कार आणि दुचाकी वताली. ओव्हरटेक करतना सायड दिना म्हणून दोगांय ग्रुपां मदीं बाचाबाची जाली आणि उपरांत ही बाचाबाची मारपेटीत बदलली. सुमार 11 दुबावित ह्या प्रकारात सामील आशिल्ले. तातूंतले 2 जाणांक अटक केल्यात आणि उरिल्ल्या दुबावितांचेर कडक कारवाय केल्या अशी माहिती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली. पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार तो व्हिडिओ पळय व्हायरल जाला, इट इज नॉट अ गँग वॉर, इट इज अ रोड रेज केस, क्लियर कट रोड रेज केस. फुडें इट इज द इन्सिडंट टूक प्लेस ऑन FL गोम्स रोड नियर सारस्वत बँक. फुडें एक गाडी वताली 4 व्हिलर मारुती, एंड देर वर सम 2-3 ऑक्युपंट्स इन द मारुती कार, आनी फाटल्यान एक बायक वताली, ताजेर एक 2-3 जाण बशिल्ले. सो ते बायकान त्या गाडयेक हॉर्न मारलो म्हणटा ते सायड दिन जाले म्हण ताणें परत हॉर्न मारलो. गाडी रावली आनी तांकां विचारपाक लागले. सो तांचे भितर वरभर आर्ग्युमेंट जाले. ते फुडें इज कन्वर्टेड इंटू फिजिकल फायट्स जाले आनी मदीं मागीर थंय आनी कोण पळय आशिल्ले ते तांकां जॉयन जाले. सो इतल्यार आमकां पुलिसांक कळलो. इन द मीन टायम आमची पुलीस पावले आनी ते झगडी जाल्ले तांकां सेपरेट केले. हातूंत त्या व्हिडिओक हेंय दाखयला की समवन एसॉल्टेड द पुलीस. सो पुलिसाचेर एसॉल्ट केला. पुलीस जेन्ना सेपरेट तांकां करपाक वयताले तेन्ना पुलिसाकय मातशें लागलें मायनर. सो तांकां सेपरेट केलें आनी मागीर आमी थंयच्यान ते पुलीस येतकीर थोडे आशिल्ले ते पळ्ळे आनी थोडे 1-2 जाण आमकां मेळ्ळे. तांकां आमी पुलीस स्टेशनार हाडले आनी दे वर अरेस्टेड अंडर 151 एज अ प्रिव्हेंटीव सेक्शन. आनी बाकीच्याची आमकां मागीर थोड्यांची नांवां कळ्ळीं. सो आफ्टर दॅट आमी तांकां सोदपाक गेले सगळ्याक, पूण ते अंडरग्रावंड जाल्ले आनी मेळना. सो तांचेरय आमी मागीर तांकां हाडले आनी तांचेरय प्रिव्हेंटीव एक्शन घेतले. सो हें जें गँग वॉर म्हणून पळय जें व्हिडिओचेर फेमस केलां, इट इज रॉंग. इट इज अ रॉंग न्यूज. इट इज नॉट अ गँग वॉर. इट इज अ फायट बिकॉज ऑफ रोड रेज केस. सो इट इज नॉट बेसिकली गँग वॉर अशें दाखयता तशें? नो, इट इज नॉट गँग वॉर. ओके. आनी पुलिसांक मातशें एक मार लागला, बट इट इज नॉट असॉल्ट. नो. तेन्ना सेपरेट करतालो तेन्ना ती गर्दी आशिल्ली. सो तांकां दोनी पार्टी जेन्ना सेपरेट करताले तेन्ना पुलिसाक मातशें लागलें. इट इज अ रॉंग मेसेज. Yes, it is a wrong message. Whatever video was circulated, it is a wrong. So offense being registered केला आहे. Presently, we have taken the preventive action against all the culprits, those who were present on the spot. So there are total 11 culprits. So we have taken preventive action against them. शुभम तियोजी सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दोनापावला एका रिसॉर्टात चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर कॅझिनोचेर क्रायम ब्रांच पुलिसांनी धाड घाली. मंगळारा मध्यान राती पुलिसांनी ही कारवाय केली.
आयंगिणी व्हॅली दोनापावलच्या चान्सेस ह्या कसिनोन चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ऑनलायन पत्त्यांच्या जुगाराचेर धाड घालून क्रायम ब्रांच पुलिशेन 12 जाणांक रंगे हात अटक केली. तांचे कडल्यान 36,000 रुपया रोख रक्कम आनी हेर जुगार साहित्य मेळून 36 लाख मोलाचें साहित्य जप्त केला. मंगळारा मध्यराती ही कारवाय केली. गुन्या फाट्याच्या पुलिसांनी सगळ्या 12 दुबाविता आड गोंय भौशीक जुगार कायद्याचे कलम 3 आनी 4 खाला गुन्यांव नोंद केला. बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयलें. तनिषा सचिन दमावकर अशें मयत चलयेचें नांव आसा. काल मंगळारा बाल दिना निमतान 2 सामक्यो वायट घडणुको घडल्या. डेंग्यूची लागण जावन वास्कोंतल्या एका 6 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. जाल्यार बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें. तनिषा सचिन दमावकर अशें मयत चलयेचें नांव आसा. ही दुर्दैवी घडणूक मंगळारा सकाळीं 11:15 वरांच्या सुमाराक घडली. मयत चलयेच्या घरा मुखार एक मातये भरवण जाल्ल्या पडक्या घराचे 2 कॉन्क्रिटाचे खांबे आशिल्ले. ह्या दोनूय खांब्याक एक घटमूट अशी केबल वायर बांदिल्ली. ह्या वायरेचो वाठारांतले लोक कपडे सुकत घालपा खातीर वापर करताले. तशेंच ह्या केबलाच्या आदारान शेजारचीं भुरगीं खेळटालीं. मयत चली घडणुके वेळार अशेच तरेन ते वायरीक धरून झोपाळो घेताली. ह्या वेळार जीण जाल्ल्या त्या 2 खांब्यां मदलो एक खांबो मुळा सावन कोसळ्ळो आनी ह्या चलयेच्या आंगार पडलो. हातूंत ताच्या तोंडाक खर जखम जाली. हो प्रकार समजतकून तिच्या कुटुंबान तशेंच शेजाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. एम्ब्युलन्स आनी पुलिसांक आपयले. बेती चौकेवेल्या पुलिसांनी तिका आपले मोटारींत घालून थेट गोमेकोंत उपचारा खातीर दाखल केले. पूण थंय दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. हे घडणुकेचो पंचनामो पुलिसांनी केला आनी असैमीक मरण म्हूण हें प्रकरण नोंद केला. फुडलो तपास पुलीस निरीक्षक राहुल परब हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सर्वेश भंडारी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एकोणीसशे